डेअरीचो फॅटाचो कारभार घडी आता सुधारतलो। एकाच म्हशीचे दूध एका सोसायटीत एका मशीनाचेर एक फॅट दाखयता, दुसऱ्या सोसायटीत दुसऱ्या मशीनाचेर वेगळे फॅट। तेच दूध सुमोलाच्या डेअरीत मायज फॅट दाखयता। हो प्रकार प्रुडंटान फाटीं दुधा सयत एक्सपोज केल्लो आनी उपरांत डेअरीत खवदळ पडलो। दूधकारांनी उपरांत तो विशय लावन धरलो। गोवा डेअरीन निमणे नवी डेटा प्रोसेसर बेज मशीनां बसोवपाचें थारायलां। सुरवातीक ही मशीनां सत्तरी आनी फोंडेच्या सोसायटींनी घालतले। आता खंय डेअरीची ट्रान्सपरन्सी वाडटली। गव्हर्मेंटाचो जो सपोर्ट प्रायस जो आसा, दुधाचेर जो सपोर्ट प्रायस आहा तो आता 3 महिने किंवा त्याच्या चड टायम लागता। हो म्हयन्याच्या म्हयन्या जो आधारभूत किंमत म्हणजे जो गव्हर्मेंटाचो जो सपोर्ट प्रायस आहा तो मेळपाक मदत जातली। तशेंच जो आमचे फार्मर लोक दूधकार भाव जे दूध सोसायटीन घालता तांकां दूध सोसायटीन घातल्या बरोबर ह्या यंत्रा खातीर हे ताबडतोब यंत्राचेर तांकां कळटलें फॅट कितले, SNF कितली, दर कितली, हे तांकां कळटलें ते स्लीप मेळटलीच तांकां। त्याच बरोबर त्यांच्या मोबायलाचेर SMS वतले। आमचे दूध संकलन जे अधिकारी आसा त्यांच्याय मोबायलाचेर हे SMS वतले। तशेंच पशुसंवर्धन खात्याचे जे डायरेक्टर आसा तांच्या मोबायलाचेर किंवा तांच्या अधिकाऱ्यांच्या मोबायलाचेर SMS वतलो आणि जेणे करून हे जे आधारभूत किंमत आसा ही ताबडतोब सेटल जावपाक मदत जातली। ह्या मशिनांक लागून दूधकारांक तांचे फॅट डिग्री आनी त्या खातीर कितलो प्रेस मेळटा ताचो अलर्ट मेळटलो। हो SMS खात्याकय वतलो, ताका लागून दूधकारांक नाडपाचो प्रश्न मिटलो। गोवा डेअरी म्हणटा मशिनां घालपाचो निर्णय कॉम्पिटेटरां खातीर न्ही, दूधकारांच्या बऱ्याक घेतला। मशीन आयल्या नंतर एक ट्रान्सपरन्सी येतली आनी गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट आनी आमकां दोगांकूय हें कळटलें। सुमोलाचें कितलें गव्हर्मेंटाक कळटा तें म्हाका खबर ना, पूण आमचें एक मेसेज आमकां वतली दूध उत्पादकाक, दुसरी वतली डेअरीक आनी तिसरी वतली एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंटाक। ताका लागून सपोर्ट प्रायसाक कितें घोळ बील कोणूय जें करता तें घोळ चुकतलें। नव्या फॅट मशिना उपरांत घडये दूधकारांक नाडपाचे प्रकार उणे जायत। नव्या फॅट मशिनांक लागून डेअरीत ट्रान्सपरन्सी वाडटली म्हूण डेअरीचे डायरेक्टर आतां सांगतात। म्हणजे इतलो तेंप चलताले ते कितेंय आसूं, प्रुडंटाच्या एक्सपोजीचेर इतलो तरी इम्पॅक्ट। प्रुडंटा खातीर सोहम मणेरीकार।